आविष्कारा खातीर दृष्ट नासल्यार उपकारता जाय तो दृष्टिकोन हे दृष्टिहीन भुरग्यांनी सिद्धही केले। फोंड्या लोकविश्वासाच्या भुरग्यांनी संवादात्मक ऑडिओ मार्गदर्शन सत्राचो लाव घेतलो। काय कलाकारांनी म्युझिक थेरपीचो वापर केलो। लोकविश्वास प्रतिष्ठानाच्या दृष्टिहीन भुरग्यांनी गोयच्या फामाद कलाकारांचे मार्गदर्शन मेळयत कलाविष्कार करून दाखयलो। बांबोळकार आर्ट गॅलरीत हे कृती सत्र दवरिल्ले। दृष्ट नाशिल्ल्या पूण नदर दितल्या ह्या कलाकारांचे कलाकृतीचो आविष्कार पळोवपाक 2 दीस मेकळे दवरिल्ले। पळयात ते प्रदर्शन आणि मुखेल सोयऱ्यान केल्ली तांची तोखणाय। आम्ही म्हणतात की CWSM किंवा चाइल्ड विथ स्पेशल केअर किंवा डिफरंटली एबल्ड हे भुरग्यांक म्हणतात। पण म्हाका खूप फाटी दिसता की आमीच डिफरंटली एबल्ड आसा काय आणि हे नॉर्मली एबल्ड आसात। आणि हाच्या फाटल्यान एक म्हजो हेतू आसा की जशें पेडकर बाबान म्हणलें की आमी खंयच्यान तरी मनांतल्यान उलयतात, हे भुरगे काळजांतल्यान उलयतात। हांव एक स्टेप मुखार वचून म्हणटलो, आमी सगळे डांबीक, आमी मनांतल्यान उलयतात, आमी काळजांतल्यान उलयतात, तातूंत सुद्दां खूब डांबीकपणा हिपोक्रेसी आसता। हे आत्म्यांतल्यान उलयतात। चित्रकला हो रेषेचो खेळ। एक रेषा बदलली की ताचो म्हाका दिसता चित्राचो अर्थूच बदलता आनी तातूंत रंग भरता, तातूंत चित्रकाराचो भाव आसता, तो संपूर्ण भाव घालता तातूंत भितर आनी अल्टिमेटली म्हाका दिसता तो आपले भितरलें चैतन्य तातूंत घालता की तें चित्र चैतन्यमय जाता। एक जर गायकाचे पोर्ट्रेट केलो जाल्यार तो तुमचे फुडें गावंक लागता, तुमचे कडेन नर्तकीचे केल्यार ती नर्तन करूंक लागता, तुमकां दिसता स्वता ती नर्तन करता म्हणून। तुमचे कडेन एक वरायटीर बरें केलो तो तुमचे कडेन उलयता कसो दिसता। गोवा 365 खातीर श्वेता गांवकर, जवाहर बर्वे आणि शिवानी सांगेलकर।